पवित्र सक्रमेंतांत येवकरिस्तांत हजर आसलेल्या म्हज्या जेजू काळजांत तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी प्रणिपात करता. देवाचो देव तरी आनी रायांचो राय तरी त्या समसंपणाक लाभून रावनासतना गुलामाचें रूप घेवन तूं ह्या संवसारी आयलोय. आमा मनशा पासत तूं मनीस जालोय, किरकोळ जालोय, सादो जालोय. 2000 वर्सां आदीं तूं गलिलेया, समारिया आनी जुदेयाच्या लोकां मदें तूं भोंवलोय, घुंवलोय. तांकां तुवें शिकयलें, तांची पिडाशिडां तुवें गूण केली, तांच्या पातकां तुवें भोगसिलें. लोक तुका आपणूंक अत्रेकतलो, तुजी शिकोवण आयकूंक तो लालयतलो.
तुझ्या वस्त्राच्या देगेक हात लावन तांच्या पिडे शिडतावन गुण जावंक तो अत्रेकतलो राखून आसलो. तुजी सावळी तांचेर पडोवंक तो लोक राखून आसलो. आज आमी तुजे मुखार हांगासर हजर आसा. तुका पळोवंक आमी अत्रेकता. आमी येता आसतना हांगासर आमची पिडाशिडां, आमची बेजाराय, आमचे कंत दूख, आमचें घराणें, आमचें कुटुंब, आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमी हांगासर आयल्या. तुजे मुखार आमी हजर आसा सोमया. आमच्या गरजांनी तुजे थंय आयल्या आनी सर हांगा हजर आसा. आमकां ह्या पोड सोमया. आमची पिडाशिडां गूण कर. तुजी सावळी आमचे थंय पडोवन दी आनी आमच्या सर तंतसांव आनी बेजारायतावन आमकां मुक्ती जोडूंक फावो करून दी. सोमया जेजू, आमच्या संगता तूं राव. आमकां तूं आपड आनी आमकां सर्वांतलें बाचाव कर आनी सर्वांतलें आमकां गूण कर. तुजे मुखार आमी हजर आसून तुका आमी नमस्कार आनी तुका आमी प्रणिपात करता. सोमया आमी गावया गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका.
समस्त आमी बसया. मोगाच्यानो सोम्यान आमचो जायते उपकार केल्यात. आमच्या सदांच्या जिवितांत आमकां कितें करूंक जायनातलें सोम्यान आमचें तें केलां आनी हो उपकार आमकां ताणें दिल्यात. आमकां राखून सामान वेला आनी आयचो दीस आमकां ताणें फावो केला. सर ताच्या बऱ्यापणा खातीर आमी काळजांत जावन ताका अर्घ आनी ओगळाप दिवया. तुमची जबाब अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्तांत आमचे मदें आयिल्ल्याक अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें तुकास मोडून आमकां दिल्ल्याक अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची पातकां तुवें बक्षिल्ल्याक अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजे रागात आमचे पासत वरयल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. कुर्सार तुकास समर्पीत केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. मिसाच्या बलिदानांत तुजी सुकूड तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या उतरां मारिपात्र आमची वाट उजवाडिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत भावार्थाचें देणें दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. साक्रामेंतांनी आमकां तुजी कृपा दिल्ल्याक अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. कुमसराच्या साक्रामेंता मारिपात आमची पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां वायट विघ्नांतलें तुवें निवारल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवंक फावो केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरीं वडिलां तुवें दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत बरीं भुरगीं तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या सर कश्टा विघ्नांतल्यान तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या वेळार हांगा येवन तुका अर्घां दिवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत जायते असर्या सम्यान केल्यांत काळजांत तावनूच ताका आमी अर्घां दिया. कोणाक कितें वडिलांन उलेव सांगूंक आसात आनी सांगयेत. सदां न्हीद म्हणले बरी तुजे सांगाता तुजे मुखार बसून तुजो मोग साकोंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. बऱ्यांतल्या बऱ्या याजका द्वारे तुज्या उतराचो अर्थ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. सदां न्हीद मिसाच्या बलिदानां तुका सेवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे सर ताचें बरेंपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो मोग करूंक तुका वळखून घेवन तुका समजून घेवंक पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजी सेवा करचे वर्तें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या देवीक ह्या देव तेंपला खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. हांगासर वावुरतल्या हर एक आमच्या प्राद भावां खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. हांगासर येवनच्या दान धर्म करच्या बरें करच्या सर आमच्या भक्तिकां खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. निमाण ह्या वर्साचो निमाणो म्हयनो तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक तयार करूंक फावो ती तयार आमकां तूं करूंक कृपा दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 सर आमचे अर्घ आनी ओगळाप
आम्ही गिताद्वारे आम्ही प्रगट करूया ताळयो पेटून गावया म्हणलं गीत आम्ही आता गावया ताळयो पेटून गाऊया व्यसनाला वाढूया सगळे आमच्या सक्तीत गाऊया भक्तीची ही कीर्तना सगळे आमच्या सक्तीत गाऊया भक्तीची ही कीर्तना हालेलुया 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 पत्कातावन सुटका दिन संसाराक आयलोलो पत्कातावन सुटका दिन संसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दरवाजो आमकां उक्ते केल्लोलो सर्गीचो तो दरवाजो आमकां उक्ते केल्लोलो हालेलुया 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 कीर्तनात तो आसा कीर्तनात ऐकता कीर्तनात तो आसा कीर्तनात ऐकता पत्का आमची मोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पत्का आमची मोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 निर्मोळांच्या काळजांना गांवच्या गावी गायना निर्मोळांच्या काळजांना गांवच्या गावी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 ताळयो पेटून गाऊया व्यसनाला वाढूया सगळ्या आमच्या सक्तीत गाऊया भक्तीची ही कीर्तना सगळ्या आमच्या सक्तीत गाऊया भक्तीची ही कीर्तना हालेलुया 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 बसल्याकडे तावणसो सोम्याचे उतार आम्ही ऐकूया कितें आमकां सांगता ते आमी जाणा जावया सांपावलान कोलेस्टिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सोबें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्ल्या त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां
ताचेर रोमवून दवरा. तुमचें जिबीत ताचेर बांदून हाडा. बाबार्तांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया. देवाचें उतार येन. आयच्या वाचाप आमकां सांगता क्रिस्त जेजूक तुमी स्विकार केला तर जाल्यार ताचें सोबें सदांच जियोंक शिका. सम्या जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केला. सम्या जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ आमचे थंय आसा आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थांत आमी मुखार फुडें सरता. तर त्याच भावार्थांत आमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत जियोंक शिका जाय म्हूण सांगता आमकां सांग पावलो. तशेंच आमची पाळां भावार्थाचीं पाळां क्रिस्ता जेजूचेर रोमोन दवरूंक आनी ताची तावन तो कुरपेचो तो जिवीत आमी काण घेवंक तो आमकां ओपण दिता. जर क्रिस्त सोबे आसा क्रिस्ताच्या जिवितांत भितर सरून तांची पाळां भावार्थाची पाळां क्रिस्ताच्या जिवितांत रोमोन दवरूंक आनी ताचे ते जीव जोडूंक आमकां आपण दिता. एक फांटो रुखाक चिटको रावता आनी ताचे कितें मेळटा तें सगळें घेता आनी थंयसर पुस्कळ जावन फळाभरीत सो जावं पावता. त्याच प्रमाणे केदाळ आमचें पाळां क्रिस्त ते रोमन आसात. क्रिस्ताचो जीव आमचे थंय आसा. आमचें जिवीत उजवाडाचें जावं पावता फळाभरीत जावं पावता. नेम बारे आमच्या आत्मीक जिवितांत आत्मीय जिवितांत कितें आमकां आमी घेतलां तशें आमच्या लौकीक जिवितांत जियोंक तसो आमकां आदारण करपा दिता. आमच्या जिवितांत कितें आमी करूंक शकना गे तसो क्रिस्त आमचे संगत रावून आमकां तो शिकयता आनी आमकां करूंक जाता. सुमेनंत म्हणा म्हजे शिवाय तुमच्यान कांयच करूंक जायना. त्या देखून आमी जाणाव सम्या शिवाय आमच्यान कांयच आलोवंक जायना. एक बडी आमची बोट बऱ्यान हालचें ना पूण सम्याच्या त्या जिवितांत आमी रोमर जाता आसतना तसो समय जेजू क्रिस्त ताचो आदार आनी कृपा आमकां दिता आनी आमचें जिवीत थंयसर फळाभरीत आनी संतोश समाधानाचें जावं पावता. तर सम्याचें जिवीत आमच्या जिवितांत जियोंक आमी शिकया आनी सम्याच्या जिवितांत आमी मुखार सून व्हरूंक आनी आमचें जिवीत सदांच सम्या सारकें जावंक ताचो आदार आनी कृपा आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत आसत जाल्यार आमचें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें आनी तेंच कंथार आमकां शिकयता येसू इरुवा मनेयल्ली शांती समाधान. थंयसर आमी गाबयान तें गीत येसू इरुवा मनेयल्ली शांती समाधान. सम्याचें शांती समाधान आमी घेवया आनी ह्या शांती समाधान आमचें जिवीत संतोषपरी जिवंक देवाचो आदार ह्या कंथारा द्वारे आमी मागून घेवया. ಆನಂದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. मोगाच्या अनुभवापूर्वाच्या कंथार आम्ही कंथार केलें. स्वामी आमच्या काळजांत, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आसा तर जाल्यार संतोशाचें समाधानाचें आमचें जिवीत आनी वचो जेजू क्रिस्त ह्या सक्रामेंताचो जर आसचो सदांच आमकां आशिर्वाद दिवचो. आमचें जिवीत थंयसर समाधानाचें संतोशाचें करचो. ह्या वेळार एक घडी भर आमचे दोळे सक्रामेंत आसल्या जेजू ते आमी कोणसोन धरव्या. आमकां लाभल्या सर उपकारा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तशेंच ताचे आशिर्वाद आमी मागया आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घराण्याचेर, आमी करता त्या कामाचेर, आमच्या सेस समाजांचेर आनी तशेंच आमी कोण त्या संतोशान नात तांचे खातीर आमी मागया. सर्वां खातीर आमी एक घडी भर आमी दोळे आमचे सक्रामेंतांत केंद्रीत करून ताचे लागीं आमी मागया. देबे घालून सक्रामेंताच्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. प्रार्थूया. हे देवा वितेचं सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडून येसो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देण पावो कर.
तुज्या हातय करो संतोष आसा म्हणलो जाण जावन तो संतोष आमच्या उतरां करण्या आनी जिणये देखीक सोदूंक आनी तुका लालेवंक शिकय तूं जी येता राजवड चलयताय सस्नाच्या ससना. Bagivon Padre Pio Bapa, Rukos Buri Krista Sargya, Amche Pasud Mag Bapa, Sarja kami dikin tuja, Asisi chete durbol vate, Vidai pona so pervos adloy, Francisca Spirita Jim Sada, Ursa Sokuro Sodloy, Bagivon Padre Pio Bapa, Ragas Barit Krista Sargya, Amche Pasod Mag Bapa, Sarja kami dikin tuja, Krista Jekos de kudir baho, Devaची ओळख दिली, मागल्यान प्राचिता जिसू पेगोन, शांतीचे हातीन जालोय. Bagivon Padre Pio Bapa, Ragas Barit Krista Sargya, Amche Pasod Mag Bapa, Sarja kami dikin tuja. Ngasih turin tesa masate yang tesa sultan cakap magia ekliak tajem POC sikona sate sikelen tajem moti gosong ko tane mago sangla ani ekliane tajem periods problem normal zaun chak anta sense ganti jiduko sense पैसे आणि बंगार वेगळी पाटी मेळोवंक लोकां पुतांक बरी भलायकी आनी मोग लाभोवंक सुण्याचे बांदतर बऱ्या तरेन जावंक जागो वेगळीच विकून वचोंक प्रत्येक तरेन मागोवंक सांगलां आनी तशेंच एकल्याचे विजा प्रॉब्लेम आसलें भायर वचोंक तें सगळें सारकें जावंक मागोवंक सांगलां. ह्या त्या सवां खातीर आमी मागया सा पाद्रे पियो मारिप्पाच जेजू लागीं आनी तशेंच आमची त्या सवां आसलें कितें ह्या वेळाचेर आमी पाद्रे पियो मारिप्पाच समयाक आमी भेटोवया. San Padre Pio, आमी बसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें हांकां पुजन याजाक San Padre Pioक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रे कोण मागता ते कृपा दया कर आनी सर जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवचें आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. आमच्या बाप्पा महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादीत शातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादीत शातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादीत शातान सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें. आपल्या हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी कर.
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. सो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चितलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मरले समुद्र जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलच्या कुशीचे जेजो. ते मरिये देवाची माया आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी दशता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राम पाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सगळीचो बाप तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन तुज्या नांवान ते म्हाका फावो कर. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. सो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चितलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मरले समुद्र जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलच्या कुशीचे जेजो. ते मरिये देवाची माया आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी दशता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राम पाती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्गांनी संवसार सदांच पण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत करपाचो म्हाका आसा. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. सो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चितलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मरले समुद्र जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलच्या कुशीचे जेजो. ते मरिये देवाची माया आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी दशता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राम पाती येता. जेजूच्या पवित्र काळजात कष्टातल्या दया दाखय संस्थानार आमचे तुका साध्य आमचे निर्भाग्य पत्त्यांचे तुका फूल दाखय. तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमरानी एका कुशीचे माये नमन आमच्या जिवा आमी तुकान भरोसा तुका मेलो मारता आमी परदेशी वेळची बाळका आमी तुका दान करता तर तुमचे शिकाये तुजे काकुलीचे दोळे आमच्या वयर पडटे आनी परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पोट जेजू आमकां दाखय. येदाळी मुगाळी येदलो पियंकार मरिये सांज जेजूच्या पस्क्या बापा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कुलदेन सांपियो आमा पसोद विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पटलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आवय बापायक कलतो जावन जियेल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कश्टान वरांत तिरासान सांबाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस असिसाच्या पटला उदारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कपोजन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो समियाच्या पाशावाच्या गयानी नटलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो युकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कुमसरीच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकुळत दाखयलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो मागण्यांत तिरासान सांबाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो सर या जकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजां आमा पसोद विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांक भरवोशा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आम समेस्तांच्या आदारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आम बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिनी एका पोणे देवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रांसीस असिसाच्या शतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय
ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदारां जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देणे आनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकोवं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी पियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदां घालूं. आमेन. संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुजी सशी पावल्या. अर्गां पाठोवंक आयल्या. बली भेटोवंक जमल्या. पातकां वळखातां सोम्यां परतां काकूळ आमचे प्रार्थना. अर्गां पाठयतां आदार लायतां शांती तुजी मागता. शांती तुजी मागता. संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुजी सशी पावल्या. अर्गां पाठोवंक आयल्या. बरी भेटोवंक जमल्या. आयच्या मिसांत ह्या प्रयासांत बऱ्या भलायके खातीर आनी तशेंच आपल्या सर बेसांवा खातीर देवा कर्गामिस्तिता अरुण मेंडीस आनी कुटुंबाची देवा लाभल्या सर उपकारां खातीर पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामिस्तिता डेरेल लुईस पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामिस्तिता दोरेत्ती लुईस पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामिस्तिता अनिता डिसोज आनी कुटुंबाची पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामिस्तिता डिम्पी आनी सुनीता स्पेशल इंटेंशन ऑफ डॅनियल थॉमस टू सेंट पाद्रे पियो बाय सुनीता जोसेफ. देवादीन फ्रांसीस कुटिनाच्या आत्म्या मिस्तिता सल्मा डी पावला आनी कुटुंबाची देवादीन जेम्स आनी लुईस पिंटो आनी देवादीन बोनाविंचर आनी मेरी पिंटो तांच्या आत्म्या मिस्तिता आवेल पिंटो देवादीन क्रिस्टीन आनी रोनाल्ड मेंडीस हांच्या आत्म्या मिस्तिता मागदलेन मेंडीस आनी आयच्या ह्या मिसाक ब्रेड दान जावन दिलां अरुण मेंडीस आनी त्या समा खातीर आनी आमच्या त्या समा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो आमच्या जिविताच्या कश्ट अनवर आनी पुरासनाच्या वेळार सम्याचो आदार मागून आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक आयची देवस्तुती आनी प्रत्येक तरान शुभवर्तमान आमकां आपण दिता. ये म्हजे ससेन समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वगयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा स्वामी आयच्या स्वार्थेंत. कोण आमकां कश्टा वेळार आपयता आमचे कडेन सड्ड पयशे आसतना ग्रेस्तकाय आसतना बरी भलायकी आसतना आमचे बरे मस्तू जण आसतात पूण पिडेसिडेंत कश्टांत अणवरांत जायते फाटी आमी एकसुरें जावं पावता. आनी ह्या वेळाचेर आमकां असो एकलोच एक व्यक्ती आमच्या लागींचो आमचो मोग करचो जावन आसा तोच स्वामी जेजू क्रिस्त. तो आमकां एकल्याक आपयता ह्या म्हजे सेसीन रावा आनी विशय घेया कितें म्हजें जिवीत समजून घेया आनी तुमच्या आत्म्याक आनी तशेंच कुडीक सकासाय लाभून घेया.
त्याच सम्या संस्थेन आमी सदांच सजीवन आमच्या जिबेत बऱ्या तरान जेवन देवा सादर करपा आमी मागया. जायते पटी आमच्या जिबितांत आमी सलवाल्या सम्या तावन आनी आमच्या भावा भयणींतल्यान आमी पयस केल्ले आमच्या सर पथकाचे बक्षताने मागया. नितळ निर्मळ काळज आनी मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पत्की सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तेन्ना विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पथकां बुकसो आनी आमकां ससणाच्या जिविता पावो. प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमच्या बापा जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर तरांची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हणून आमी जाणावू. तर ताच्या बेटेची बुजवण आमकां जावच्याक कसली सासतकाय लागून आमकां पुरो जावंक निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात. म्हजो सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणें केल्यात. तो तांची फौज भायर हाडटा आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताचे सकत बोव वर्ती आनी ताची पदवी खरीच व्हड. देखून तांचे मदलें खंयचेंच नेकेत्र जाप दिनासता रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराच्या नदरेक लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जकोबा. अशें तूं कित्याक उलयता इस्रायेला. तुका कळीत नातलें काय. तुवें आयकोंक नातलें काय. सर्वेस्वर सासणाचो देव. प्राथवेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकना, तो दमाना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. तकलेल्यांक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत. तरणाटे आदलोन पडटीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडाबरी तांकां पाकाटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकचीं नात. तीं चलतलीं पूण दमचीं नात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या
सकड पिडांक वोगातीता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोगनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सुमी दयाळ आनी मोगाळ ताची काकुळटा परिमीत आनी तो रागा जाव निदान आमच्या पदकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना आमच्या गुण्यावांक फावो ते फारीकपण घेना आपले परजेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेळोंक तयार आसा ती खरींच भागी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो हे या म्हजे सस्सी समेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बळे आनी कलत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ म्हजें वजें हाळू देवाचे उतार्ये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो टॉम डॉली म्हणलो एकलो नावार्थीक अमेरिकाचो डॉक्टर दुबळ्या धाकट्यांचो ताका जायतो मोग आशिल्लो आनी दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या पिडे शिडेतन बचाव करून तांकां बऱ्या वाटो घालूंक ताचो उद्देश जावन आशिल्लो ह्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या खातीर आनी तांच्या पिडे शिडेन तांकां वखद दिवच्या खातीर एका तो व्हिएटनामाच्या एका ल्हानशा शहराक लावोस म्हणल्या गांवाक थंयसर तो गेलो जायतीं पिडेस्तां आसलीं आनी ह्या पिडेस्तांचे लागीं वेतालीं आनी बरी जावन फाटीं येतालीं ह्या पिडेस्तांचो जायतो ताणें मोग केल्लो तांकां वखद दिलें आनी तांच्या खातीर एक व्हडली आस्पत्र बांदली आनी जायते जण थंयसर एडमीट जावन बरे जावन संतोशान घरा गेले वो धाकटेर दीस वेता वेता आसतना ताची भलायकी बिगडून आयली आनी परीक्षेकन पळयत आसतना ताका लुकेमिया रक्ताचें कॅन्सर म्हूण सांगलें आनी हे दोळसू तें एडवान्स जालां म्हूण सांगून आनी कितें थोडे तेंप म्हळ्यार एक थोडे म्हयने तूं वाचतलोय उपरांत तुजें जालें म्हूण ताका जायते जाण सांगलें तूं तुज्या गांवाक वच फाटीं तो म्हणालो हांव गांवाक वचून फाटीं येवना हांव ह्या दुबळ्या लोकांची सेवा करूंक म्हूण हांव आयलो आनी तांच्या सांगात रावून तांची पिडा शिडा गूण करूंक म्हूण हांव आयला म्हूण सांगून तो सांगूंक लागलो आनी तो देवा लागीं एक सवाल विचारता जायतीं सवालां ताच्या मतींत आयिल्लीं आनी तो म्हणटा देवा ही पिडा तुवें म्हाका कित्याक दिली हांवें करचें काम तुका बरें लागूंक ना
हांवें पिडेस्त तांची सेवा करून तांकां भलायकी दिवचें तुका बरें लागना आनी जायतीं सवालां तो देवाक विचारता आनी ह्या वेळाचेर देव ताच्या खोशेदांत उलोवन सांगता पिडा शिडा तुज्या जिवाचो एक वांटो स्विकार कर आनी वो धाकटेर देवाक कल्तिमान घालता ताच्या खोशेदाच्या त्या उल्याक कल्तिमान घालता आनी ताच्या जिवितांत सम्याच्या अधीन तो जियेता मोगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत संवसारी जिवीत बरें दिसता थोडे पटी पूण आमच्या जिवितांत तशेंच एकच पटी कश्टाक आमी बली जाता नानान तरेचे समस्ये नानान तरेचे आमच्या जिवितांत त्यो चिंतना आनी अशें आमचें जिवीत दुसपटायतात आमचें जिवीत आमकां कितें करचें म्हणल्यार कळना ह्या वेळाचेर जायते पटी जिवीताचो काण घेवया म्हणून बगता आनी त्या वेळाचेर आमकां कोणीच आमकां आमचें आयकूंक मेळना हांवें सांगलें जवळसो आमचे पयशे आसात ग्रेस्तकाय आसा आमचे कडेन भलायकी बरी आसा त्या जाणा आमचे भोंवती मस्तू जाण गुंतात आमकां सजेशन दितात आमचे ताण लाभ घेतात पूण भलायकी बिगडली तुका नानांतर समस्या उपजाले आनी उतार प्राय पिडा शिडा तशें म्हणटा आसतना बुजावन दिवंक लागीं येवंक कोणी आसना जायते पटी आमकां बगता आमची एक सुरी कोणूच नात आमकां कोणूच आयकोवचें नात म्हणलें तें भोगाप मनीस जाल्यार खंडीत येता खंडीत जावन आमकां अरियकला की एक दीस नाल्यार एक दीस बगता म्हाका कोणूच नान्य गे म्हूण म्हणलें चिंता आपूं आनी ह्या वेळाचेर आमकां जेजू आयच्या स्वार्थान सांगता येया तुमी म्हजे ससीन समेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण सांगून जिवीत कश्टांचें वोजें समस्ये आनी थंयसतना तें दुबळिकाय हें सर वोजें वोवयतना पिडा शिडा वयता आसतना कोणूच तुका नात म्हजे लागीं ये आनी म्हजे ते विशय घेव आनी म्हजे तावन बरेंपण जावन तुजें जिवीत संतोश परितान जियोंक जेजू आमकां आपयता आनी ताचें तें जियोंक आमकां आपयता मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां जाय कितें पयशे आस्तबदीक हें सण पयल्या स्वतेर बरी भलायकी समाधान संतोश आनी बऱ्या तरेन जियोंक हें तर ना तर जाल्यार आमच्या जिवितांत कितलें जोडल्यार कितें केल्यार कांयच प्रयोजन ना एक तरणाटो थोड्या तेंपार म्हजे सिजन आयिल्लो म्हणूंक लागलो फादर म्हजी स्थिती कसली म्हूण तुमकां तूं गोत्तू ना कश्ट दूख आनी तशेंच शिकोवन वायबटाक कामाक गेलो सगळ्यांनी म्हाका सलवणी बिजनेस केलें सलवणी आनी कितें केलें सलवणी सगळ्यांक सलवणी खंयच्यान हात घाल्यारय थंयसर बरें पडलां पडना जायते जाणांनी सांगलें तुका माट मंत्रां गेल्यांत तूं थंय वच बटा सेस्तीन वच तुका बरें जातलें आनी थंयसर तुजें माट मंत्रां काडी जाय तुज्या तकलेंत पिसांतुरपणाची चिंतना घाल्यांत म्हूण सांगून जायते कडेन गेलो फादर कोणूच कांयच बरेंपण म्हाका लाभलें ना निमाणें हांवें चिंतलें कितें उपकार तें म्हजें जिवीत जियोवन असल्या परिस्थितींत हांवें जियोवचें काल्याक म्हूण सांगून हांव जीवघात करता म्हणून हांव भायर गेलो वाटेर येता आसतना शुक्राराचो दीस सांजेर आराधना चलतालें इगर्जेंत थंय वचून कसोय हांव जीवघात करून मरोंक कसो एक घडी बरो इगर्जेची भेट करता म्हूण बसून फाटल्यान वचून बसलो खंय आनी अशें बसलो तो ताका आयच्या सुवार्थेन ती उतरां ताका आयकलें ये तुमी समेस्त कश्टतले आनी वजन वयतलो ताणें दिंबी घालून देवा लागीं मागलें कुर्सा मुखार मागलें आनी थंयसर ताचें जिवीत बरें जावन ताका एक विश्वास भोगलो हांव जीवघात करिना हांव जिवीत काण घेता जिवीत जियेता म्हूण तो भायर गेलो अशें जियेत आसतना तो वेता आसतना एक मनीस अपरीत मनीस ताका मेळ्ळो ताची पुरा विचार करून ताची सगळीं ताची चिन्नां ताचेर सांगली आनी तो म्हणलो कांय भिये नाका हांव तुका कुमो करता तरणाटो तूं तुवें जीवघात करून नजो तुवें फाट जावन नजो बऱ्या सालीपणाचें आनी ताणें ताच्या सांगात राबोवन ताका प्रोत्साह दिल्लो तो ताच्या उपरांत ताच्या जिवितांत बरेंपण जोडलो आनी थंयसर तो ताच्या जिवितांत जैत्यवंत जालो म्हणटा खंडीत जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या दीस तो गेल्लो थंय जाल्यार इगर्ज उतरोवन
तो जीव घात करून मोरता आसलो पूण मोरच्या पयलें तो एक गरजेक आयलो आनी थंयसर जेजूची जिवाळ उतरां ताणें आयकली ताचें जिवीत बदललें जिवितांत आस्वासन ताका मेळ्ळें आनी जिवीत कशें बऱ्या तरान जियेचें म्हूण सांगून जेजू क्रिस्तान त्या एका मनशा भाशेन ताका शिकयलें आनी अशें ताचें जिवीत बरें जावं पावलें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत तशेंच कोणूय सामका पावनात पूण जेजू ससेन येता आसतना आमकां एक तो भाव तो बरवसो तो आमकां बरवसो थंयसर मेळटा आनी आमकां भायर वता आसतना कोण म्हूण एकलो मेळटा कोण म्हूण एकलो अपरिचीत मनीस आमच्या जिवितांत आमकां कुमोग करचो आमच्या बऱ्या वाटे घालचो आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक आनी अशें आमकां देव आमच्या संगात सदांच आसा. हाच्या पयल्या वासाप आमी आयकलें पयल्या वाचपांत सांगता सर्वेस्पर देवाचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. जर तर तूं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून जियेताय नवें बळ तुका मेळटलें. घटमूट जातलोय न्हय कुडीन मात मोतयेंत चुरूक जावन बऱ्या तरान जातलोय आनी तुजें सगळें सर्वेस्पर आसा. कित्याक सर्वेस्परान म्हणलें उतरां जावन आसात हांव तुमचो देव हांव तुमच्या सांगात आसतना तुमी बळादीक जावं पावतल्यात आनी त्याच प्रमाणे तो जेजू क्रिस्तान म्हजे शिवाय तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हूण सांगून सांत आगोस्तीन कोटेच्यान जियेल्लो आमची जणाव ताचें मस्त फुडें आयकलां आमी कोटेपणान तो कुसोन गेल्लो आनी निमाणे तो निराश जाल्लो. निराश जाता आसतना तो सम्याचें उतरां आयकता सम्याचें उतरां आयकून ताचें जिवीत बदलता आनी जिवीत बदललो सांत आगोस्तीन म्हणटा आमच्या सम्या आमच्या आत्म्याक तें विशेव ना फकत तुजें तें विशेव गेल्यार मात्र आमकां विशेव आमच्या आत्म्याक विशेव मेळचो ना तुजें तें विशेव घेतल्या शिवाय. तो जाणा जालो थंयसर सगळ्यांनी वचून सगळ्यांनी एन्जॉय करून ताका कांयच प्रयोजन मेळूना ताका कांयच बरें लाबोना पूण सोम्या तें विशेव घेता आसतना ताका विशेव मेळ्ळो ताचें जिवीत बरें जावं पावलें आनी जिवीत नवें जावं पावलें. तर आगोस्तीनाच्या जिवितांत ताचें जिवीत बरें करून अशें म्हणटा तर जाल्यार आमी पातकी जावन आसा अस्कस जावन आसा. जर तर सोम्या तें आमी जियेता सोम्या तें येता आनी सोम्याचें बळ आमच्या जिवितांत घेता सोम्या तें विशेव घेता आसतना आमी आमच्या जिवितांत संतोश बरी जावं पावता. तर उडास दवरी आमच्या जिवितांत सदांच सर्वेस्पर देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी त्याच विस्वासान त्याच बरवशान आमचें जिवीत जियोंक आनी तशेंच जेजू क्रिस्त आमचे मदें सदांच आसा म्हूण सांगून आमी जाणा जावया आनी आमचें जिवीत जियोया. क्रिस्मस फेस्त आमी संभ्रमता आनी थोड्याच हप्त्यांनी आनी थंयसर क्रिस्मस फेस्त संदेश जावन आसा इमानुएल देव आमच्या सांगाता आनी देव आमच्या सांगाता रावोंक आयिल्लो आनी आमच्या सांगाता तो रावल्लो आमच्या सांगाता आमचें जिवीत दिल्लो आमकां तशेंच आमच्या सांगाता सदांच रावोंक युकरिस्ट सक्रामेंत घडून आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण सांगता तो. तर येदो व्हडलो अवकाश ताणें आमकां दिला सम्याच्या सांगातांत वाटचो वट जावचो जियोवचो आनी बळादीक जावचो. तेंच सम्याचें जिवीत आमचें करून घेया आनी आमचें जिवीत फळा बरी तरान जियोंक देवा सादारण कृपा आमी मागया. आमेन. भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र जावा सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजे भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणेत पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें परबिल्लें येवजण फोन केलें आनी सस्नीक तरुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सदाळ बरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस तुम बापा करस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें बुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगात पथकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरावतलें हें म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सतल आमी समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तरिल्ल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती सांजुजाची सपती भगवान धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू बरबीन, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्याची साधना मना धरून चांदी शिकलेलं प्रार्थना भक्तीपणान आता आम्ही म्हणूया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां चाळणेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू आमकां जिवे दिवन सो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक पेल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. कणवळ्या बापा, या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पथकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. या आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सर्वेस्पर सम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आमची बोप तुजेशी पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थूया. मोगाळा बापा, आमचे तुवें सांग पाद्रे पियोच्या विनवणेन वतलेल्या सर कुरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे त्राण उपजतात आनी मनशाक दोशी करतात. तर या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी, घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर वर्तान सा पेद्रे पयोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिपात. आमेन. पाद्रे पियो बापा आम्हा पासून विनंती कर भाग्यवन कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवया.